नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परभवणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. राजधानी पणजेत पार्किंग मेळप जाला कुस्तार. रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान येरादारीची जाता कोंडी. पेडणे केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी पुण्याचे पर्यटक चलयेक पडून आयले मरण. पॅराग्लायडिंग पायलट सोंपलो. मांद्रे पुलीस हाताळटा केस. फुडलो तपास चालू. 2027 वर्सा 27 आमदार हाडटले वेंचून. आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी मुखेलमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास. फुडल्या वेंचणुकीची 50% तयारी पुराय. बायगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा वयल्यान सुरू जाल्ले राजकारण तापले. मंत्री बाबूश आनी आमदार फळदेसाया मदीं पेटले शाब्दीक झूज. दोगांयनी एकमेकांचेर काडलो फोग. आपल्या काँग्रेसी वतीन मंत्रीपदाची ऑफर घेवन आयिल्लेच आयज भाजपात, सांगता उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक. दामू नायक जालो भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष. नव्या आनी पोरण्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन करतलो कार्य. प्रदेशाध्यक्ष पदाचो स्विकार केल्या उपरांत दामूचे वक्तव्य. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पेडणे केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी एका पुण्याच्या चलये वांगडा धक्कोदायक प्रकार घडलो. केरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी शिवानी दाबळे ही पर्यटक चली पॅराशुटा सयत सकयल कोसळ्ळी. ह्या अपघातात तिका आनी पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपाळीक जीव वगडावचो पडलो. मांद्रे पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. मजगती संबंदीत पॅराशूट धनियाचेर पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. आयज केरये दर्यादेगेर साने 5:30च्या दरम्यान पॅराग्लायडिंग करताना शिवानी दाबळे 26 वर्षाची ही पुणेची महिला आणि तातूंतलो पायलट सुमन नेपाळी 26 वर्साचो, ह्या दोगांकूय ह्या पॅराग्लायडिंग करताना सकयल पडून तांचो मृत्यू जावपाची घटना घडली. केरये दर्यादेगेर बेकायदेशीर जायते फावटी पॅराग्लायडिंग करपाचो वेवसाय सुरू आसा आनी हातूंत बिगर गोमंतकीय वेवसायिकांचो हातभार आसा अशें थळाव्या लोकांचे म्हणणे आसा. ह्या केरये दर्यादेगेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग किंवा कायदेशीर पॅराग्लायडिंग करपाक मनाई करपी ठराव केरी ग्रामपंचायतीन फाटल्या कांय म्हयन्यान घेतिल्लो. ताची कार्यवाही आयज मेरेन कोस्टल बेल्ट पुलिसांनी आनी संबंदीत सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान अशे घडणुका घडत रावतात आनी अशी पुनरावृत्ती परत घडची न्हय हेचे खातीर सरकारान बेगोबेग दखल घेवन जे कोण बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग करतात तांचेर खर कारवाय करची अशी लोकांनी मागणी केल्ली आसा. जी महिला पुण्या सावन पॅराग्लायडिंग करपा खातीर आयिल्ली ती शिवानी दाबळे हांकां जीव गमोवपाची वेळ आयल्यात. शिवाय ताचो पायलट आशिल्लो सुमन नेपाळी हो 25 वर्साचो, तेका ह्या घडणुकेन बळी जावचो पडलो. सरकारान अशा बेकायदेशीर जे पॅराग्लायडिंग दर्यादेगेर दर्यांच्या डोंगरा माळ रानाचेर चालू असतात आणि एखाद्या वेळार जर वाऱ्याची दिशा मेळना, वारो जर आपली दिशा बदलतात तर पॅराग्लायडिंग खंयच्या खंय भरकटन जावपाची शक्यता आसा. त्या नजरेंतल्यान सरकारान आनी जे तज्ञ आसात तांच्यांनी अभ्यास करून अशा पॅराग्लायडिंगांक परमिशनां दितना जे पर्यटक भायल्यान आसूं किंवा थळावे आसूं जे पॅराग्लायडिंग करपाक येतात तांची सुरक्षा कशा तरेन जे व्यावसायिक आसात, जे परवाने धारक पॅराग्लायडिंग जो व्यवसाय करतात तांचे कडेन तशा प्रकारचो परवानो आनी सुरक्षा दिवपाची हमी तांचे कडेन आसा हाची तपासणी करपाची गरज आसा. कोस्टल पुलीस फकत असे फिरतात आणि जे इलिगली
धंदे करता तांचेर कित्याक कारवाय करना अशें आतां थळाव्या लोकांचो प्रश्न आसा. थळाव्या नागरिकांनी उलयतना सांगले की जे इलिगली पॅराग्लायडींग करतात आणि अशे लोकांचे पर्यटकांचे बळी घेतात तांचेर खर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. 2027 वर्सा 27 आमदार वेंचून हाडपाचो हावेस भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. कार्यकर्त्यांच्या बळग्यार भाजपा खंयचीय कामगिरी करपाक शकता असो विश्वास लेगीत सदानंद शेट तानावडे आनी मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या घोशणे खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत दोगूय उलयताले. फुडल्या विधानसभेची 50% तयारी पुराय जाल्ली आसा. उरिल्ली तयारी बेगीनूच पुराय करतले अशें सदानंद तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें. 2027 27 आमदार वेंचून हाडपाचो निश्चयूय भाजपान केलो. 2027चे विधानसभा वेंचणुकी खातीर भाजपा 27 जाग्यांचेर आपले आमदार वेंचून हाडटले म्हणून भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयले. नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोशणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत दोगूय उलयताले. ऐकात तांचें म्हणणें. आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टी वयर व्हरपाचें काम केल्लें आसा. आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 27ची निवडणूक दोळ्यासमोर दवरुया. आणि हे दवरता आसतना गेल्या साऊथ गोवा भितर आमी मातशें चुकले, मातशें हाल कमी पडली मतां, आमी निवडणूक जिखूंक शकना. म्हाका एका पत्रकारान सांगलें कित्याक काय म्हणा ती जबाबदारी म्हजी. भारतीय जनता पार्टी जिखत जाल्यार ती सगळ्या कार्यकर्त्यांची, आणि ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जर खंय फेल ठरली आसत जाल्यार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी हांवें स्विकारली. आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी हे काम पुढे वरूया. आणि त्यामुळे हे करता असताना 27 डोळ्यासमोर दवरुया आणि भारतीय जनता पार्टी परत एकदा खूप मोठी उभारी दिवया. 27च्या निवडणुकी भितर 27 जसे मुख्यमंत्र्यांक दिसता ते आम्ही पूर्ण करपाक सगळे प्रयत्न करूया. हांव हांगा बशिल्ल्या सगळे आमदारांचे हांव खास करून बाबूश मनशाराक म्हाका आमी प्रायमरी मेंबरशीप करताले की फुडें वचत आसली. आणि त्यामुळे बाबूशान म्हणाले तुजी फुडें वचना जाल्यार बाकीची उरतली म्हणून बाबूशान जो जोड धरलो आणि आम्ही सगळ्यांक टार्गेट दिले. लोकसभेक जितली मतां पडल्या तितली केली म्हणजे तुझे टार्गेट पूर्ण. 23 हजारातले 17,000 प्रायमरी मेंबर केले. हांव सत्तरीन केले, सत्तरीन केले असत, बिचोले तालुक्यान केले असत, सगळ्या आमदारांनी केले. पण सगळ्यांनी प्रयत्न केले. ताणें सांगलें की आपण जर ह्या पार्टीन आसत जाल्यार ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी आपल्याक फॉलो करपाक जाय. हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. भारतीय जनता पार्टी ही लोकशाही जपणी पार्टी आसा आणि सर्व सहमतान मंडळ अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश अध्यक्ष यांच्या निवडणुका पार पाडल्यो. आणि भारतीय जनता पार्टीचो जुनो कार्यकर्तो, प्रदेशाचो युवा मोर्चा असलेलो कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष असलेलो कार्यकर्तो बाब दामू नायक हे काय प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून सुनील बन्सलजी आमचे नॅशनल सेक्रेटरी हे त्यांनी जाहीर केला. बाब दामू नायक यांचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश, गोवा लोक आणि गोवा सरकार हांच्या वतीन हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितरित्या एक संघटनात्मक कार्यकर्तो असल्या कारणान परत एकदा संघटन मजबूत करपा खातीर ताजें योगदान हे खूब व्हड योगदान आसतलें. आणि 27 पार्टीक परत सत्तेर हाडपा खातीर मान्य मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे पूर्ण करपा खातीर तेजोय मोलाचो वांटो आसतलो. सरकार आनी संघटन हे पॅरलली बरोबर चलपा खातीर हांव बाब दामू नायक हाच्या बरोबर मेळून पार्टी हांगासर आनीक ग्रो करपा खातीर आणि पार्टी सत्तेर हाडपा खातीर रात आनी दीस वावुरतले आणि पार्टी परत एकदा सत्तेर येतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा वयल्यान सुरू जाल्लें राजकारण बरेंच तापलां. थळावा आमदार राजेश फळदेसाय आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांच्या मदीं शब्दांचे झूज पेटला. पळयात पुराय बातमी. ह्या प्रकल्पाक विरोध करून कसलोच उपेग ना. ह्या प्रकल्पाचो लोकांक फायदोच जातलो म्हणटकीर हो विशय वैयक्तीक करून राजकारण करचें न्ही असो सल्लो बाबूशान फळदेसायाक दिला. Trying to tell you, see, there are many people, before he became a MLA, there were many people from the constituency who went to the court, or the residents side went to the court. This has been decided by the court also, because there was all the permissions whichever the court had asked, the requisite permissions were already obtained and produced in front of the court. So finally it is the government which is going to benefit. See, finally it is going to benefit everyone. So I'm just trying to tell you this. So no one should get basically personal with me at least. Okay? And my thing is very clear on that decision. I am just trying to tell you, he will be there as far as for the foundation stone. But as far as the completion, I am not very sure. खंयच्याच परिस्थितीत हो प्रकल्प आमी येवपाक दिवचे नात ह्या विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेनूय चर्चा जाल्ली आसा अशी जाप आमदार राजेशान बाबूशाक दिली. ऐकात ताचें म्हणणें.
अरे बाबा आमचो ओपो सदांच आहा कळ्ळें न्हू कायमचोच आसतलो आमचे सगळे लोक उठलेले आसा तो बांयगणी प्रकल्प जो आसा तो खंयच्याच परिस्थितीन थंय येवचो ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ली आसा हे हांव तुमकां डायरेक्ट म्हणजे तुमकां आश्वासन दिता की खंयच्याच परिस्थितीन थंय येवचो मुख्यमंत्र्याचे कितें म्हणणें आसा मुख्यमंत्री अजून काय उलोवना तेजे तुमचे हांव डिस्कस आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें केल्लें आसा स्क्रॅप जाल्लो तो गॅजेटान येयल्लो तो परत आसले तशें हें ओपन करून पळयता पण तें केन्ना सक्सेस जावचें ना आमी ठाम आसा जे मागीर फुडें आतां आनीक पयर स्टेटमेंट आयकलो ती परिस्थिती तेजी जावपाची आहा. पूण तुमकां बीजेपीच्या झगडोवपा पडटशें दिसना आमच्या पार्टीन कसलोच वाद आतां पळय मिनिस्टर निवडून येवचो ना कसो दिसता नेक्स्ट इलेक्शन 100% कित्या खातीर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं सर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं परत निवडून येवची ना म्हणून तेजी परिस्थिती आहे कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां इनॉग्रेशन आणि फाउंडेशन म्हणतात अरे बाबा ते मागीर पळोवया कांय ना ते फाउंडेशनूय घालूंक आसतना आनी इनॉग्रेशनाकूय आसतना जावचें ना पूण तुमी मागीर फाटी सरची ना अरे आमी एक स्टँड दवरलेलो आहा तो स्टँड आमचो आसतलो मजगती कुमारचुईच्या थळाव्यांचो या कोयरा प्रकल्पाक खर विरोध आसा आमच्या आमदाराक पुराय तेंको आशिल्ल्याचे ह्या वेळार थळाव्यांनी स्पश्ट केले. प्लांट एक्चुअली तो बायगेणीचो प्लांट न्ही बायगेणी इज अ रेव्हेन्यू विलेज फॉर ओल्ड गोवा सो तो ओल्ड गोवा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगा ओल्ड गोवा आमची युनेस्को हेरिटेज सायट आसा आनी गोंयचो साहेब आसा मागीर बायगेणेश्वर देवूळ आसा मागीर मठ आसा हॉस्पिटल आसा हेल्थ वे एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोईंग एरिया अक्रॉस लोक हे अपर पेंजिमी म्हणटा कदंबा प्लेटो आनी थंय सपोज गार्बेज प्लांट आयलो जाल्यार रेजिडंटांक खूब इश्यू जातलो म्हटल्यार वॉटर कंटेमिनेशन एक इश्यू आसा हेरिटेज डिस्ट्रॉय जातलो इको सेन्सिटीव झोन इश्यू आसा तशे खूब इश्यूज आसा वीथ द गव्हर्मेंट हॅज टू एड्रेस बिफोर थिंकींग ऑफ द प्लांट तेंचो गॅझेट आसा गॅझेटान तेंचो मार्च 2024 एक गॅझेट कॉपी काडिल्ली ते पेज नंबर 5 आनी पेज नंबर 11 खूब डिफरन्स आसा पेज नंबर 5 म्हणटा गॅझेट कॉपीन 100 टन प्लांट म्हणून आनी पेज नंबर 11 म्हणटा 250 टन प्लांट सपोज हो गव्हर्मेंटाकूच खबर ना कितें प्लांट कसो आसा तो जाल्यार द होल प्लॅन हॅज टू बी स्क्रॅप्ड हो आमची मागणी आसा. फाल्यां सकाळीं MLA समज फाटी सरलो पार्टी प्रेशराचेर जाल्यार तुमचे कितें हें आसतलें आमचो MLA कसोच फाटी सरचो ना पार्टी इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी आमचे MLA आमचो फूल सपोर्ट आसा त्यांनी सांगला की आपल्याक काय गार्बेजीक आपूण केन्नाच हाडून दिवचो ना. गौरेश गावकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रतापसिंह राणे हांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर आयिल्ली पूण आपणे भाजपाच्या तत्वा कडेन आपणे तडजोड केली ना. आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर घेवन आयिल्लेच आयज भाजपात आसात हाची आपल्याक खोस भोगता अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक सांगता. पळयात पुराय बातमी. प्रतापसिंह राणे हांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळान आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर आयिल्ली पूण आपूण भाजपाच्या तत्वा कडेन केन्नाच तडजोड केली ना. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणीच आपल्याक काँग्रेसीत प्रवेश कर तुका मंत्री करता अशी ऑफर दिल्ली पूण आपूण भाजपा वांगडा कायम रावलो. आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर दिवपी सुभाषूच आयज भाजपान आयिल्ल्याची आपल्याक खोस भोगता अशें खासदार श्रीपाद नायक हांणी उलोवन दाखयलें. भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोषणे वेळार ते उलयताले की म्हाका निवडून येयल्याचो आनंद ना म्हाका खंय तरी एक भंय कसो आहा की भारतीय जनता पक्षाक एक गट्टा इतकी मतां 50-52 मतां मेळ्ळी कशी. आनी माननीय सुभाष शिरोडकर हांव याद करता की त्या वेळाचेर एक ध्येय घेवन राजकारण हे समाजकारणान आमकां करपाक जाय ह्या देशाक मोठो करूंक जाय हांगासरल्या प्रत्येक मनशाक स्वावलंबी करूंक जाय ह्या प्रत्येक मनशाचे अन्न वस्त्र निवार मूलभूत गरजो ताका दिवंक जाय म्हणून हें राजकारण आसा हे घेवन आमी जेन्ना फुडें सरले त्या वेळाचेर माननीय सुभाष शिरोडकर म्हजे कडेन आयले माननीय प्रतापसिंह राणेंनी म्हजे कडेन धाडिल्लो ताका की तूं मडकयची तिकीट घे आमी सगळे तरेचे हें करतात आनी तुमकां मंत्रीपदय दिता पण आमी त्या कमीट जेन्ना आमी जी आयडियोलॉजी स्विकारली आयडियोलॉजी ही आसा राजकारण हे आमी करून दाखयल्लें आसा हे आसतलें कदाचित मंत्रीपद निमित्त ताचे खातीर आमचें काम न्हय. हांवें हात जोडून सुभाषजीक सांगलें की आमचें जें हें आसा हें कार्य राजकारणा खातीर मंत्री जावप आमदार जावप म्हणून ना आमकां हें कार्य जें आसा ह्या देशाच्या एका वापरूंक जाय. आमची ताकद जी आसा हें कोण करतलो. आतां बरें इतलीं वर्सां ह्या देशाक ह्या एका हाच्यामुळे स्वार्थामुळे आमी सगळो देशाक खंय तरी
थांबोवन दवरली, देशाचो विकास थांबोवन दवरलो आसा. आमी भाग्यशाली आसात की मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो आनी ह्या 10-12 वर्सांक जी काही देशाची प्रगती फुडें व्हरता म्हणजे तोच विचार जो आमचो आशिल्लो आज आमकां खूब खुशी भोगता की तो विचार आज आमी साध्य करपाक तेजेर येयल्ले आसा. आनी येणाऱ्या काही वेळ 2047 हो भारत देश हो विकसनशील देश ह्या जगातलो 1 नंबर देश जातलो. आणि म्हणून त्यावेळेस जे कितें आमी जे आसात ह्या खातीर आसात, आयडियोलॉजी घेवन आसात, आमचो विचार हो आसा. आणि त्या खातीर त्यावेळेस हात जोडून हांवें सुभाषजीक सांगिल्लें की ना थँक्यू म्हणटा तुमकां, तुमी ऑफर दिली, पण आमचें तें हें ना, जो विचार आमी घेवन वतात त्या विचाराक करूं. आनी आज आमचो मोठो विजय, आज कदाचित सुभाष शिरोडकर जे आसतले, दिगंबर कामत जे आसतले, सगळे मंत्री जे आज आहात ते आमचे बरोबर आसात आणि आमच्या तत्वाचो विजय आज जाल्लो आसा हें तुमकां खुशेन सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पक्षाचे काम करतना नव्या आणि पोरण्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन राष्ट्र निर्मिती खातीरचे कार्य करतलो तेन्ना कोणाचे मतभेद आसले जाल्यार ते मतभेद जावचे ना हाची काळजी घेतलो अशें वक्तव्य भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें केलें. शेनवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल तशेंच भाजपाचे हेर कार्यकर्त्यांच्या हाजेरीत दामू नायकाच्या नांवाची घोशणा जाली. आणि ह्या पार्टीच्या ह्या परंपरेक अनुसरून ही पार्टी तशीच फुडें व्हरपाचे. जर सगळ्यात पयलीं जर मोख जर कितें आसा जाल्यार ते संघटन गट करपाचे. आमचे मदीं खंय खंय केन्ना काही नवीन कार्यकर्ते आयले की नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आणि नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आणि जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता. तो आपल्याक जागो वतलो काय, तो आपल्याक जागो वतलो काय. पण ह्या दोगांयचो ताळमेळ घालत तांकां फक्त पक्षाच्या कार्य करतना राष्ट्र उबारणीसाठी प्रवृत्त करपाचे सगळ्यांत व्हडले कार्य आसा ते फुडें करपाक जाय. आणि त्या खातीर काही कोणाचे जर मतभेद आसत पण मनभेद जावपाना हाची काळजी घेवची पडटली. आणि त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबोय जाय आणि तुमचे त्या वेळाचेर म्हाका जे मेळटलें मार्गदर्शन तेंय तितलेच म्हत्वाचें आसा. अनेक वेळाचेर कोण कोण जाय ते उलयतात, पत्रांतल्यान वेगवेगळे बातमी येतात. काही मंत्री उलयतले, काही आमदार उलयतले, काही कार्यकर्ते उलयतले आणि तातूंत भितर मागीर लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण जाता. पक्षान भितर शिस्त म्हत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावून जो कार्य करतलो तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदा पर्यंत पावतलो, ना जाल्यार कार्यकर्ते तांकां वाट दाखोवपाक सुद्दां रेडी असतात. आणि हे सगळे जिद्दीन आणि हे सगळे ताकदीन कार्यकर्त्यांनी व्हरतना आपणय खंय कितें उलयता, आपणय कोणा फुडें उलयता, म्हाका अनुभव आसा म्हणून हांव उलयतात. ह्या 25-30 वर्साच्या अनुभवान सगळे हांवें पळयलां. पणजे शारांत सद्यांक पार्किंग मेळप कुस्तार जाल्लेलें आसा. राजधानी पणजेंतल्या मेजक्याच बिल्डिंगांनी स्वताची पार्किंग वेवस्था आसा. चडशा बिल्डिंगांक पार्किंग नाशिल्ल्यान रस्त्या कुशीकच्या मेकळ्या जागेत लोकांच्योच गाडयो असतात. ते भायर पर्यटक आणि हेर जायते लोक कामा धंद्या निमतान पणजे येतात. राजधानी पणजेंत पार्किंगेची समस्या निर्माण जावपा फाटलें नेमकें कारण कितें पळयात खासा रिपोर्ट. राजधानी पणजेत सद्याक पार्किंग मेळप कुस्तार जाला. दुचाकी सुद्दां घेवन आयली जाल्यार पार्किंग सोदपाक अर्दवर लागता. 4 चाकी घेवन आयले जाल्यार 4 ते 5 राउंड मारले बगर पार्किंग मेळना. ही पार्किंग कित्याक मेळना हाची जायती कारणां आसात. पूण मुख्य कारण म्हळ्यार दरेका कडेन 4-4 गाडयो. पार्किंग करतले खंय? 5 मिनटाचे वाटेर लेगीत पणजेकार गाडी घेवन भायर सरतात. सरकारान स्मार्ट सिटी खातीर इलेक्ट्रीक बशी सुरू केल्यात खऱ्यो, पूण हातीच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक ह्या बशींतल्यान प्रवास करतात. इट हेल्प्स इन मल्टीपर्पज वेज. एक म्हणजे आमी खंय तरी एक म्हणजे बाकीचे कोण येतात पयशान येता कितें तांकांय गाडयो पार्क करपाचे आसता, खंय म्हणजे तांकां गाडयोचें एकदां पार्किंग मेळना. आनी दुसरें म्हणल्यार इट हेल्प्स म्हणजे तुका वॉक कशी जाता. वॉक केलें की तुजें आरोग्य बरें जाता. हरशीं आमची नॉर्मली वॉक जायना, आमकां टायम मेळना खंय वचपाक. सो हें जर तूं वॉकिंग केलें आमकां कितें जालां, आमकां फक्त संवय जाल्या, एक कम्फर्ट झोनान रावपाची संवय जाल्या. गाडीन गेलो, एसीन भोवलो. बरें थोड्यांक इतली कमीपणां येता बाबा आपूण खंय बसीन गेलो म्हणजे पूण ही बसी सुद्दां इतली सरकारान बरी फेसिलिटी दिल्या कित्याक त्यो बसी आहा त्यो ह्यो न्ही. इट इज जस्ट लायक स्मूथ ट्रॅव्हलिंग अक्रॉस द हें. ताका आनी वेगळ्यान तुका हें करपाचो प्रश्नच येना. सो ताका लागून म्हाका दिसता की प्रत्येकान हेचो फायदो उठोवचो. पयलीं मायान किंवा भाटल्यान खंय बसी आसताल्यो नासताल्यो त्यो केल्या, आरतीनार केल्या, सगळ्यो इतली फेसिलिटी केल्या. 10 मिनटांनी बसी आसता. त्यो बी सकाळीं चालू जावन त्यो रातच्यो म्हाका दिसता 9-9:30 पर्यंत आसता. सो ह्यो खंय वतले जाल्यार ती फेसिलिटी आसाच. त्या भायर लागीं खंय तरी वतलो, खंय तुका कितें जाल्यार म्हाका दिसना की प्रत्येकान आपली म्हणजे गाडी घेवन वचची.
आनी सपोज तुका खंय तरी अशें दिसलें की ते 5 मिनटाच्या वाटेर म्हणजे शॉप आसा किंवा कितें म्हणजे हें आसा आनी खंय तरी वचचें दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता दॅट पर्सन कॅन ऑलवेज वॉक बॅक टू द हावस ऑर वॉक बॅक and then carry the vehicle. It is not necessary that he has to take the vehicle for 5 minutes and then come back. तो म्हणटालो कितें कोणी म्हणटालें आपल्याक हांगा वचपाक जाय आपल्याक थंय वचपाक जाय परत येवपाचें घरा कडेन अशें ना तूं कितें परत वचना कितें तरी काम आयलें जाल्यार वतलो तेन्ना ऑलवेज यू कॅन कम बॅक वॉकिंग ऑर बाय बस फेसिलिटी कितें आसा आनी ही सुविधा म्हाका दिसता की प्रत्येकान यूज करपाची आनी ही खरीच बरी सरकारान हें केल्या सरकार जें पळय करता आय फील इट इज रियली अ गुड फॅसिलिटी फॉर द पणजेकार एंड अदरवायज ऑल्सो फॉर द पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग. थँक्यू सर. सर तुमचे नाव? सिद्धार्थ साकरदांडे. हां लागच्या लागीं तांकां बस उपेग ना म्हणटा तुमी कित्या खातीर? बस येयली जाल्यार ट्राफीक जाम जाता न्हू मध्येच जर बशीन सर्वीस ट्राफीक सगळें जाम जाता. ओके पूण पणजेकारांनी बसीन भोंवचें अशें तुमकां दिसता? फिरूंक जाय तेंच्यांनी पूण तांकां फिरपाक चान्स ना. पूण तुमकां दिसता की पणजेकार जे आसा पणजेकार ते जे गव्हर्मेंटान सुविधा दवरल्या कदंबा आतां इलेक्ट्रीक बसीची बीन ताचे उपयोग करता म्हणजे कोण सहसा बशीन दिसना न्हू कळ्ळें. हय आपली गाडी घेवन भोंवतात. काका तुमी पणजेचे? ओके सो तुमी हांगासर कशें ट्रॅव्हल कशें करता बसीन काय तुमची ओन गाडी आसा? बशीन येता. बसीन ओके पूण बसीनचे ट्रॅव्हल करता तुमी? बशीन बरें दिसता न्हू म्हाका. ओके ते गाडयो घेवन येता म्हणजे कितें जाता पळय एक्सिडेंट जाता कितें जाता लोक गाडी पळोवन चलना न्हू ताका लागून लोकांक त्रास करपाक ना म्हाका पयलीं सामान घेवन पावता टेंशन ना न्हू तांचो बशीन वयता. बसी बशी केल्या न्हू बशी कितें बशी यूज करूंक जाय न्हू. हय थँक्यू. पयसा आतां लोक गाडयेन भोंवता पयसा लोक गाडये घेवन भोंवता सारकें हांगा. राजधानी पणजेत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांनी तशेंच भायल्यान येवप्यांनी बशींनी प्रवास केलो जाल्यार पार्किंगेची समस्या कमी जावं येता. स्वताच्यो गाडयो घेवन येवचे बदला राजधानीत यो वच करपा खातीर बशींचो वापर करचो. पणजेत कामाक येवप्यांनी लेगीत आपली गाडी हाडचे बदला भौशीक येरादारीचो वापर करचो. अशें केल्यारूच पार्किंगेची समस्या कांय प्रमाणात उणी जावं येता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. सरकारान तिसरो जिल्लो करतना एसटी लोकांचो विचार करचो कारण एसटी लोकांक खातीर आनी केंद्रा कडेन जायत्यो येवजण्यो आसात. ताका लागून तांचो लाव घेवपा खातीर गोंयांत तिसरो जिल्लो करतना एसटी लोकांचो विचार करूनच करचो अशी मागणी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हाणें केला. रिक्वेस्ट केला पयलीं हांवें रिक्वेस्ट केलो की हे लोकांचे जशें जुलम बाब सांगता की लोकांक आनी फायदो जावपाक जाय. इन्कम क्रायटेरिया ती सांगल्या ती हांव उलयतलोच पूण हांगा एक 3rd डिस्ट्रिक्ट जे ह्या भागांत जावपाक जाय हो भागा खातीर हांव उलयल्लो आसा आनी तो एसटी डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय कित्याक सरकाराचे सेंट्रलाची खूब स्किमी आहा स्टेटीची खूब स्किमी आहा आनी आमच्या हांगा 33% प्लस केपें तालुक्यान एसटी भाव आनी भयणी आहा. सो हेजे खातीर हांकां फायदो जावचो आनी हांकां फक्त फायदो आपणाचो न्ही म्हणजे आपणाचे जे दाय सांबाळून दवरपाक जाय ते फुडें व्हरपाक जाय तेंय सांबाळून दवरचे. हांव संघटनेचे जॉन बाब आसतना सिमास आसतना इवन रेमेदेश आसतना आतां कायतान आसा सांगता की हांगा इल्लोसो जागो आयडेंटिफाय करून आतां म्हाका दिसता सांग्या ट्रायबल विलेजीचे खंय तरी एक कॉन्सेप्ट ट्रायबल विलेज चालू आसा करपाचें सांग्यार पूण एक्चुअली केपें एक आसपाक जाय पूण अनफॉर्च्युनेटली जागे आमच्या सरकारान तितले ना आनी सांग्या बाग्यान खुबशे WRDन एक्वायर केले जागे आहा तितून भितर तेणी आयडेंटिफाय करून म्हाका दिसता इमारत 20% वा 30% जाल्ली आसा फुडल्या वर्स म्हणल्यार ती जातली. पूण ही बरी गोश्ट कित्याक हांव पळयता की तुमी सांबाळून दवरलेले दाय जे जाणटेल्यांनी जे शेतान आनी बाकीचे गोश्टी आज मॉडर्नायझेशन जालां आज हार्वेस्टर येयल्या ट्रॅक्टर येयल्या पूण पयलींचे दाय जे सांबाळून दवरलेले आसा आमची भुरगीं आज पळयता हांव आतां इंटरॅक्ट करताले प्रोफेसरा कडेन खुबशीं भुरगीं येयल्लीं आसा आपणाचे फाटले जे गोंयचे अस्तित्व आसा हे आमचे एसटी भावान आनी भयणांनी चालू केल्लें. स्वताक पुलीस अधिकारी म्हणून सांगून फातोर्डेच्या एका बायलेक 2.2 लाखाची टोपी घातिल्ली. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन मुंबयच्या अमित वाघेला आणि फैजल शेख ह्या दुबावितांक अटक केला. उपरांत दोगांकूय कोर्टान 5 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पुलीस अधिकारी म्हणून भासून एका महिलेक फटयल्ल्या कारणा खाला फातोर्डा पुलिसांनी मुंबयच्या 2 जाणांक काल अटक केली.
हे दोगूय जाणांची नांवां अमित वाघेला आनी फैजल शेख अशें आसात. फैजल शेख आनी अमित वाघेला हांणी गेल्ल्या वर्सा दोंगरवाडी फातोर्डेच्या एका बायलेक फोन केलो आनी फोनार तांणी सांगलें की आमी पुलीस आसात आनी तूं मनी लॉन्ड्रिंगाक घुसपल्ली आसा, तूं जर आमकां पयशे दिना जाल्यार आमी तुका मनी लॉन्ड्रिंगाक इनवॉल्वमेंट आसा म्हणून अटक करतले. त्या प्रमाणे ह्या बायले कडेन तांणी 2,20,000 रुपयाचो डिमांड केलो. ह्या बायलेक अकावंट नंबरूय धाडलो आनी ह्या बायलेन भिवन 2,20,000 रुपया मालाडच्या फेडरल बँके भितर डिपॉझीट केले. मागीर ह्या बायलेक कळून आयलें की आपल्याक फसयली गेली. त्या प्रमाणे तिणें फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनी रजिस्टर केली आनी 1 वर्साच्या उपरांत फातोर्डा पुलिसांनी मेहनतीन आनी मोठे हाणें ही पयली गोंयच्या हिस्ट्री भितरली पयली सायबर क्रायमाची केस डिटेक्ट केल्ली आसा. हाका लागून फातोर्डा पुलिसाची प्रशंसा जाता. फातोर्डा पुलिसांनी तांकां हाडून मुंबयच्यान मालाड साकून हांगा हाडून इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा आनी ताका कोर्टा मुखार दवरून तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी घेतिल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आनीकूय जाणांचो हातूंत इनवॉल्वमेंट आसा आनी तांकां रोखडीच अटक जावपाची शक्यताय आसा. फातोर्डा पुलिसाची सगळी चवकशी तयार करतात. जी म्हायती तांचे कडल्यान मेळटा ती काडपाचो प्रयत्न आसा. ह्या कामा खातीर पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान फातोर्डा पुलिसाच्या टिमीक कॉंग्रेच्युलेशन एक सुवाळो दवरिल्लो आनीक हें सगळें मार्गदर्शन जें आसा हें वरिश्ठाच्या अंडर फातोर्डा PI आनी ताची टिमीन केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.